सध्या संक्रांतीचे दीस लागीं पावले आनी सध्या ट्रेंडिंग म्हणजे डिफरंट वायनां बिना हो प्रकार वार्षिक आमचो चलत आयला. पण सध्या ट्रेंडिंग आसा ती म्हणल्यार तिळगूळ ज्वेलरी, कॉमनली नोन एज हलव्याचे दागिने. सो हो जरी महाराष्ट्रान किंवा कर्नाटकान पॅटर्न आसलो जाल्यार गोंयानूय सध्या ताचो ट्रेंड भरपूर चल्ला. आनी ह्याच खातीर आमकां ह्या गजालीन मदत करपाक आमच्या बरोबर आमची आयची स्वामिनी आसा पल्लवी, जी आमकां दाखयतली ह्या दागिन्यांचें म्हत्व. नमस्कार पल्लवी. नमस्कार. सो पल्लवी, म्हाका तुज्या ह्या कॉन्सेप्टा बद्दल सांग. तिळगूळ ज्वेलरी. येस. ॲक्च्युली तिळगूळ ज्वेलरी ह्यासाठी नवो व्हंकलो ज्यो न्यूली मॅरीड आसता, तशेंच पयले ते 5 वर्साचे भुरगे जे बोरनान करता ती यूज करता. पयलींच्या काळान अशें म्हटलें जाता की तिळगूळ ज्वेलरी ही आसा न्ही ती सासूमाय आपल्या सुने खातीर हाडून दिताली आनी त्या निमतान तेंचो ॲक्च्युली ही तिळगूळ ज्वेलरी घालप म्हणजे तिळगूळ घेया गोड गोड बोला अशें म्हणटा. म्हणजे तिळगूळ घालपाचें आनी गोड गोड उलोवपाचें. तशेंच तेंच्या न्यू मॅरीड लायफान की तेंची गोडसाण आनीक चड वाडची म्हणून सासूमाय तांकां हे तिळगूळ ज्वेलरी हाडून दितात. तशेंच पळोवपाक गेल्यार गोंयान हें कोणूच करिनाशिल्ली. ही सद्या आमी स्टार्ट केला आनी म्हाजें फर्स्ट इयर पण खूब रिस्पॉन्स बरो आयला लोकां कडसून. आमी महाराष्ट्राचो पॅटर्न न दवरता आमी गोवन स्टायलीन फूल ज्वेलरी केल्या. बारीकसायेन खूब लक्ष दिलां. भुरग्यांच्या हातींक तोपूंक जायना, बाय भुरग्यांची स्टायल आमकां बटरफ्लायच जाय, आमकां युनिकॉर्नूच जाय. आमी ते यूज करून न्यू पॅटर्न स्टार्ट करपाक लागल्या. आनी रिस्पॉन्सूय नॉट ओन्ली इन गोवा, महाराष्ट्रा, कर्नाटका, पुणे आमची डेली 20+ पार्सलां वयता भायर. ओके. सो हो जो एक महाराष्ट्रीयन कॉन्सेप्ट तसो धरून चलुया. सो महाराष्ट्रा इज ऑल्सो ऑर्डरिंग फ्रॉम गोवा अशें म्हणल्यार जाता. सो तुजें काम आनी हें आमी पळयल्लेच आसा एंड आय वॉन्ट यू ऑल्सो टू एक्सप्लेन फर्दर कॉन्सेप्ट कसो आयलो तकलेन. कॉन्सेप्ट म्हणजे कितें, म्हाजें एक ल्हान चली आसा 5 वर्साचें आनी आमच्या घरान एक्चुली बोरनान करिना. पण हांवें त्या बोरनाना बद्दल खूब म्हायती जाणून घेतली. कित्याक बोरनान करप, कित्याक भुरग्यांक कितें यूज आसा तेजो. सो जेन्ना म्हाजे भुरगे अरावंड 7 मंथ्स असले टील 5 इयर्स हांवें स्वता बोरनान केला. भायर न विकत हाडटा, हांवें स्वता ज्वेलरी केल्या. सो त्यातूनसूनच एक कॉन्सेप्ट निर्माण जालो की स्टार्ट करुया, लोकांचो प्रतिसाद पळोवया. आनी ह्या वर्सा हांवें स्टार्ट केली. हांवें म्हाका दिसता नोव्हेंबरानूच ही गोश्ट स्टार्ट केल्ली करपाक. बिकॉज हांवें तिळगूळ म्हणटा ते अशें भायले रॉ मटेरियल हाडूंक हांवें स्वता तिळगूळ घरा केले. ते मिक्सराक लायले, तेजो भरभरट करून तेका सगळ्यांक दसयलें. ते खूब टायम कन्ज्युमींग एक्चुली आसा ते, पण केले. पण हेचो प्रतिसादूय म्हाका खूब मेळ्ळो आनी खूब बरें दिसलें म्हाका. ओके. सो ही तिळगूळ ज्वेलरी आतां तुवें मायन्यूट डिटेल्स घेवन म्हणजे महाराष्ट्रीयन कॉन्सेप्ट घेतलो. येस. गोंयची ज्वेलरी घेतली म्हणजे आमची जी गळसरी आसा, पखे आनी बाकीच्यो ज्यो आमच्यो लोकल गोवन जे कितें एका तुका गोंयकारांचो कसो रिस्पॉन्स आसा म्हणजे अशें आपल्याक पखे अशेंच जाय आनी खूब जाणांचो रिस्पॉन्स असो येयलो म्हाका. पल्लवी, आमकां खूब रिल्सां पळयता, इंस्टाग्राम स्क्रोल करता आमी, आमकां सगळे ते पॅचार दसयलेले दिसता. एक मदीं पॅच आनी सायडीक तिळगूळ. पण तुजी तिळगूळ ज्वेलरी तशी नासून क्वॉलिटी बेस्ट आसा. आमची ड्युरेबिलिटी अशी आसा 7 मंथ्स सुद्दां त्या तिळगूळ ज्वेलरी कांयच जावपाची ना. ओके. आनी सेकंडली रिस्पॉन्स असो आसा की आमी जे मटेरियल यूज केला सामकें प्रिमियम क्वॉलिटी. अशें ना ते लक्ष्मीचे कॉयन्स आसा बा पत्रे, ते आमी क्वॉलिटी बी प्रिमियम वापरला. पण कॉस्टूय बी आमी डिपेंड्स अपॉन दी कस्टमरांकूय ते आवडपाक जाय, घेवपाक जाय. पण तुजी आतां ती रेंज कितें पासून स्टार्ट आसा म्हणजे स्टार्ट फ्रॉम 100. ओके. 100 टू कशें आसा 1500, 3000 पर्यंत आसा. फूल जर सेट घे तर 3000 वयता. 3000 वता. तितून तुजे सगळे आयले. 3000 कशें आसा, एक नेकलेस येता शॉर्ट, लॉंग 2 नेकलेस येता, पायल, बिंदी म्हणजे हे बाली, चोकर आनी एक येता, आनी मांगटिका येता, आनी सगळे बारीक बारीक हेअर एसेसरीज, कमर पट्टा, ओके, सगळे इन्क्लुडेड. त्याच्या भायर कितें कस्टमायझेशन म्हणजे कस्टमराच्या तकलेन जर पॅटर्न आसा तो बी आमी घेता आनी तो बी आमी करून दिता. ओके. आनी हे करपाक आतां तूं हे स्वता एकटेच करता की तुजो कसो कितें? स्वता एकटेच करता. जाय जाल्यार म्हजो हजबंड हेल्प करता म्हाका. बारीक डिस्पॅचाक म्हणनाका, बारीक बारीक गुंतपाक ह्यो आपूण हेल्प करता. ओके. इवन म्हजे चली 5 वर्साचे ते बी हेल्प करता. ओके. सो तो फूल तुमी आतां एक फॅमिली बिझनेस कसो केला? येस. ओके. हे आसा आमचे लॉंग नेकलेस. लॉंग नेकलेसान तुमी पळोवंक शकता आमी कोल्हापुरी साज. तशेंच आमची मंगळसुत्रां सुद्दां तुमी पळोवपाक शकता. आमचे कडेन अशे वेगवेगळे पॅटर्न आसा जशे आहो. हे आसा आमचे सगळे चोकर, सामकी आमची गोवन स्टायल, गोवन ट्रेडिशनल गळसरी.
तुम्ही पळोवपाक शकता ही कितली सुंदर दिसता घातल्या उपरांत. तशेंच हे आमचे गोवन स्टायल पके, जे आमी पके आयज काल खूब ट्रेंडींग आसा. सेम पके तिळगूळ ज्वेलरी. हे आसा भांगतिळे, जेका मांगटिके म्हणटा. ही आसा आमची साडी ब्रोच, जी साडयेक लावं शकता, आमी पिनअप करूं शकता. तुम्ही पळोवं शकता लायल्या उपरांत कसो लूक येता तो. ही आमची मुदयो एज पर कस्टमर आमी हे करता. तशेंच कानातलेचे वेगवेगळे पॅटर्न. ही आसा आमची आटी. तशेंच बँगल्स. तशीच ही आमची आसा किड्स ज्वेलरी. त्यात हेअरबँड, लॉंग नेकलेस, पल्लवी, तुझे हे ज्वेलरीचे आयटम्स आमी तुज्या इंस्टाग्राम पेजीचेर पळयल्या, पण इंस्टाग्राम पेजीचेर आमी तुजी आनी एक अशी गजाल जी पळयल्या, जी सद्या आतां गोंयांत सारकी ट्रेंडींग आसा, ती म्हणल्यार यू नो द टेबल सेटींग वॉट यू हॅव बीन डुईंग. कोणाची मुंज आसूं किंवा लग्न आसूं, बेबी शावर, इवन फॉर हाफ सारी. सो तो कॉन्सेप्ट तर आमचो गोंयचो न्हीच. तो गोंया भायल्यांतल्यान कॉन्सेप्ट आयिल्लो आसा. तो गोंयान तूं कसो ट्रेंडींग केलो हें आमकां मातशें सांग. एक्चुली बाय प्रोफेशन हांव बँकर. ओके. आफ्टर डिलिव्हरी म्हाका कशें आसा, म्हजें काम आनी हें कशेंच एडजस्ट जायनालें. सो मिस्टरान म्हाका फोर्स केलो की काम सोड. काम सोडल्या उपरांत म्हाका घरा बसून कितें म्हणजे अशें मोकळें बसपाचें नाशिल्लें, कितें ना कितें करपाचें आशिल्लें. सो म्हाज्या तकलेन असो कॉन्सेप्ट येयलो की बायलांचीच कितें तरी स्टार्ट करुया. आनी ड्युरींग माय प्रेग्नन्सी हांवें एक बारीकसो म्हजो टेबल डेकोर केल्लो. ताका खूब प्रतिसाद येयलो आनी तेच तकलेन घेवन हांव फुडें सरलें आफ्टर कोवीड. ओके. आनी स्टार्ट केलो. पयलीं म्हजे कडेन एक टेबलचें डेकोरेशन आशिल्लें, 2 टेबलाचें. आतां म्हजे कडेन 8 टेबल्साचें डेकोरेशन आसा. आनी ती जर्नी जर बारीक तुमी पळोवंक वयशीं, स्टार्टींग फ्रॉम म्हणजे जे नवी लगीन जावन व्हंकल जे घरान येता टील डिलिव्हरी, टील ते स्कुलाक आपूण वचसर फूल जर्नी तुमकां पळोवपाक मेळटली. लोकांचो रिस्पॉन्स इतलो आसता, बाय खरेंच बरें दिसता, खरेंच आमकां आवडलें, आमी डिसिजन खरेंच बरें घेतलें की तुका आपोवन, अशे लोकांचे रिस्पॉन्स जाता. जेन्ना लोकांचे रिस्पॉन्स हे आमकां आयकूंक येता तेन्ना म्हाजी प्रतिसाद आनीक वाडटा, आनीक कितें तरी करुया. ओके. त्या टेबल डेकोचो रेंज कसो कितें आसा, म्हणजे प्रायस रेंज? एक्चुली रेंज कशी आसा, डिपेंड्स अपॉन कस्टमरांक कितें जाय, कशें जाय, तेचेर डिपेंड्स आसा. स्टार्ट्स फ्रॉम 5K. ओके. आनी डिपेंड्स अपॉन दी वेन्यू. आतां आमी सांखळेसून जर म्हापसा ट्रॅव्हल करता जाल्यार म्हापसा प्लस ट्रान्सपोर्ट चार्जीस. ओके. पल्लवी, हो आतां तुजो हांवें डेको पळयला टेबल, आनी हांवें आय एम शुअर आमच्या व्ह्युअर्सांनी तो पळयला आसतलो. एकदम बारीक 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 गजाल्यो. पयलीं म्हटल्यार तयार करप इज अ प्रॉब्लम, सेकंड इज स्टोरेज इज अ प्रॉब्लम, थर्ड इज ट्रान्सपोर्ट, देन इज मेंटेनन्स. परत वचून तो डिस्प्ले करता आनी टू गेट युअर बॅक थिंग्स प्रॉपरली. हाव यू मॅनेज ऑल दीस? एक्चुली कशें, टेबल डेकोर जो आसा तो टोटली डिसमेंटल सेटअप. कांयच स्टिक-ऑन ना. ते आमी थंय वचून त्या प्रमाणे कस्टमराच्या डिपेंडन्सान आमी लायता. ते एकदां कितें आसता, प्रॉब्लेम लिफ्ट नासता, आमी ती सामान सकयल दवरून वयर व्हरता. संक फंक्शन स्टार्ट जाल्यार आमकां 2 पावचें पडटा सेटअपाक. एकदां लोकांचो मेकअप जाता म्हणसर कस्टमर पावता 7. टील द टायम आमकां रावचें पडटा. परत फंक्शन सोंपता 10-11. आफ्टर 10-11च्या उपरांत आमी तो सेटअप डिसमेंटल करपाक परत आनी 1 वर वयता. सो टोटली आमकां मॅनेज करचेंच पडटा. आनी ह्याच्या सगळ्या फाटल्यान म्हाजो हजबंड म्हाका खूब हेल्प करता. ओके. म्हाका सांग, कितें एज अ वुमन तुका अशें कितें डिफिकल्टीज येता? बिकॉज दीस प्रोग्राम इज मेंट फॉर वुमन एंटरप्रेनर्स, द न्यू एंटरप्रेनर्स वीच आर कमिंग इन. सो एज अ वुमन कितें तुका अशी म्हणजे डिफिकल्टी आयली? एट अ पॉयंट तुका दिसलें की ना, मे बी म्हजे कडेन जावचें ना, ऑर मे बी यू नो दीस इज डिफिकल्ट, अशें कितें पॉयंट आयलो? खुबशे डिफिकल्टी पॉयंट्स येता. म्हणजे कस्टमर्स कशे आसता, आतां फॉर वेडिंग सेटअप आपली वेडिंगाची फूल जर्नी. एकदां कितें आसता, तो कॉस्ट्यूम म्हाका मेळना, एकदां आउट ऑफ द स्टेट आसता स्कुलाचे, एकदां जायना म्हणटा. म्हाका एकदां कॉल करून सांगोशें दिसता कस्टमराक जायना म्हाज्या कडेन, पूण म्हाका तें तांकां दाखोवनूय दिवपाचें नासता. ना, कशें तरी करुया, आय फायट फॉर इट. आनी हांव तें करून हाडटा, घडोवन हाडटा, कितलीय डिफिकल्टी येवं, पण हाडटाच स्टेजीर. सो दॅट इज युअर सारको प्लस पॉयंट की एनीथिंग हॅपन्स आय वील गेट इट डन. येस. ओके. तर आमच्या आतां गोंयान खुबश्यो अश्यो बायलां आसा, जशें तुवें सांगलें
की डिलिव्हरी उपरांत तुका काम हय. सोडचें पडलें म्हणजे अनविलिंगली Yes. बायलांक तो सॅक्रिफायस खंय तरी करचो करचोच पडटा. पडटा. सो अशा बायलांक तुजी कितें मॅसेज आसतली जी आज कित्याक आपल्या स्वताच्या पर्सनल रिजन्सा खातीर काम धंदो सोडून घरा आसा, हांव तांकां सगळ्यांक कितें मॅसेज एकूच- आसा टू द कॅमेरा? येस, हांव सगळ्यांक एकूच सांगूंक सोदता, बारीक आसूं किंवा व्हडलो आसूं, एकदां ट्राय करून पळया. जर तुमचे कडेन ट्राय जाता जाल्यार कराच, फुडें सराच. कितें जायना, कोणाची हेल्प घेया, फुडें सरा. पण जातलेंच. एकदां फुडें सरून तरी पळया आनी कसलो ना कसलो धंदो करा. कोणाचेच डिपेंडंट रावूं नाका. फाल्यां आपलो काळ कसो येत, कितें येत सांगूं नजो. तेन्ना कसलो तरी बारीक सारीक धंदो करा. सगळ्यां कडेन कितें ना कितें तरी कला आसता. कोणाक रांदपाची म्हणनाका, कोणाक आनी कसली कपडे शिंवपाची आसूं नाका. कसली तरी कला आसता, ती आपली कला पळया, वळखा आनी वयर सरा. इतलेंच म्हाजें म्हणणें आसा. सो ही आशिल्ली आमची आयची स्वामिनी पल्लवी सातोडकर. तिणे एक बरी मॅसेज दिल्या. शी हॅज एक्सप्लेन्ड हर जर्नी आफ्टर गिवींग अप जॉब. म्हणल्यार आपले भुरगे जातकूच तिणें जॉब सोडलो, पण खंय तरी घरा वचपाची तिका अजिबात उमेद नाशिल्ली. शी ट्रायड समथींग न्यू, शी ट्रायड समथींग युनीक, अँड येस, शी इज अचिवींग अँड शी इज क्लिंचिंग टुवर्ड्स सक्सेस. पळयत रावात प्रुडंट. स्वामिनीक फॉलो करात. नमस्कार.